नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। आमदार कार्लोसाच्या एक्सटॉर्शन केशीत कुकेश रावताच्या जामनाचेर म्हापशें JMFCचो ब्रेस्तारा निकाल। हळदोणच्या मतदाराची हस्तक्षेप याचिका मारली भायर। संजीवनीचे प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाच्या RFQ अजून मेरेन बिडर ना। येता त्या 15 दिसां भितर कोणेय प्रस्ताव दिल्यार सरकार विचार करूंक तयार। हणजूण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीर तंबाखू प्रॉडक्ट विकपी दुकानाचेर कारवाय। आमदार लोबो इन एक्शन। हणजूण एक्शनी उपरांत मायकलाचे कळंगुटे हुक्क्याची वॅप शॉपां बंद। हॉटेल बुकिंगावेलो GST 12% करचो। GCCIच्या बजेटा आदी अर्थमंत्री सीतारमणाक विश लिस्ट। इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाशिल्ल्यांक खंय 5% दिवचे। परवरी 6 लेन फ्लायओव्हरा विशीं सुगोरच्या लोकांक प्रेझेंटेशन। लोकांनी काढले नित्याचे इशू। कंपनी म्हणटा धुल्ल आनी ट्रॅफिकाक उपाय करतात। भाटले खुनाचे केशीत धरिल्लो आरोपी अरविंद तिवारी हिस्ट्री शीटर। 2015 ताणें लखनौत मारिल्लो एका बिझनेसमॅनाक। आनीकय केशी क्रायम शो पळोवन कर्मा। आमदार कार्लोसाच्या एक्सटॉर्शन केशींत म्हापशें JMFCन आरोपी कुकेशाच्या जामिनाचेर निकाल ब्रेस्तारा दवरला। चौकशी अधिकाऱ्यान आरोपी CRPCच्या 41A सकयल नोटीस दिवपाची सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन पाळूना म्हूण आरोपीक जामीन दिवचो म्हूण ताच्या वकिलाचो आर्ग्युमेंट। पोलीस म्हणटा तो आनीक व्हिडिओ लीक करूंक शकता। See, today, first of all, the intervention application has been dismissed, and then thereafter the matter was fixed for arguments on his bail application at 4 o'clock today. Now, the bail application has been argued, and the matter is kept for orders tomorrow, along with so-called notice to the IO to remain present in the, because I have pressed that how could the IO actually arrest in violation of the Supreme Court guidelines. So this is basically my grounds of argument, other than the merits of the case. So you did not go on the merit of the case? Yes, Why? because see what happens is when you don't have the powers to arrest, how can you arrest? So why should I touch the merits of the case? You rightly raised one issue that application, his complaint was filed 1 year back. So Complaint is filed 1 year back. No. Complaint is filed now of an incident which had happened 1 year back. Okay, it is So right. there was no pressing urgency for him to be arrested, right? Okay. Everything was available with you. You waited for 1 year and thereafter you go and arrest him abruptly. Okay. And that too in violation of the Supreme Court guidelines. SOPs are there. Supreme Court has come up heavily on the state government to say that you can't arrest, and moreover violating of those orders is entitling the accused to be granted bail. So having said that, he in the first place shouldn't have been arrested. मजगती कोर्टान ह्या प्रकरणात हळदोणच्या मतदारांन घाल्ली हस्तक्षेप याचिका भायर मारली। Mapsa JMFC court has reserved order on the bail application of accused Kukesh Rauta for Thursday morning. During the arguments on Wednesday, the defense counsel contended that investigation officer has not followed the guidelines of Supreme Court to serve the accused notice under section 41A because all the sections put up or slapped against the accused. Opposing the bail application, the public prosecutor contended that the mobile phone of the accused has been sent for FSL Verna for retrieval of the data, and at least till the deleted data is not retrieved, he should not be granted bail. The JMFC court, after hearing arguments of both the sides, has reserved the order for Thursday morning. With Saurabh, Mukesh Kumar for Prudent. हॉटेल बुकिंगावेलो GST देंवन 12% करचो। GCCIन बजेटाच्या फाटभुंयेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाक बरयलां।
JCCIच्या टॅक्सेशन समितीचो अध्यक्ष रोहन भाणारी उलयलो. रेस्टॉरंटांक पर्याय दिवचो, इनपूट टॅक्स क्रेडिट नाशिल्ल्यांक 5%, ITC वाल्यांक 12% GSTचो पर्याय दिवचो, JCCIची मागणी. The Goa Chamber of Commerce has recently submitted their pre-budget memorandum, which includes direct taxes suggestions, indirect tax suggestions, as well as sectoral suggestions, which has been submitted to our Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman, to be taken up at the upcoming budget. Tourism sector, we have given suggestions for GST to have a rational GST rate of 12% across the hospitality sector, which will really help to streamline the entire sector. We have also asked for giving the benefit also of the input tax credits to the restaurants, so that they have an option to either charge 5% or 12%. We have also given a recommendation for the tourism and the real estate industry that the input tax credit on construction is also given to them in light of the recent Supreme Court judgments. हणजूण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीर तंबाखू प्रॉडक्ट विकतल्या दुकानाचेर खर एक्शन घेवची म्हणून आमदार डिलायलान उपजिल्लोधिकाऱ्या सयत पुलिशेक बरयलां. डिलायलान PI घेवन बेकायदेशीर हुक्के विकपी शॉप चलयतल्यांची झडती घेतली. इम्पॅक्ट बुधवारा मायकलाचे कळंगुटे दिसलो. वेब शॉपान दीसभर बंद. ग्रँड शिवार आमच्या वागातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट. आय वॉज जस्ट पासिंग दिस साइड. आय सॉ दिस शॉप, हुक्का शॉप. आणि आम्ही आमच्या अंजुना PI घेऊन हांगा येयले. त्याच्याकडे पंचायतीच्या पासून परमिशन ना. I have made a letter to Deputy Collector, to the Panchayat and to the PI. Requested the Deputy Collector की through the PI त्याने ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय. हुक्का विकतात ओपन आणि पंचायत परमिशन कित्याकूच ना. हें चल्लां आमच्या अंजुन. I think the Honorable CM has to look into this and this thing should not happen. आमची टुरिस्ट स्टेट म्हणतात आणि हे बाबा कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेऊन ओनली शॉपां सील जाल्ली जाय. इट इज बॅन्ड सबस्टन्स आणि ते ओपनली अरे न्ही हुक्का शॉप म्हणून घातला वयल्यान पळय दिसत. मजगती ह्या प्रकरणा उपरांत कळंगुटे असल्यो वस्तू विकपी दुकानां बंद दवरल्यात म्हूण सुत्रांची माहिती. थंयची उपसरपंच कारवाय मागता. आणि आमी एके सायडीन हे पळयता की हे हांगासर अशा तरेचे प्रॉडक्ट विकता जे हार्मफूल आसा. सो म्हाकाय जाय की अशी शॉपां हांगासर आमकां नाका. जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करता, आमी बरे रस्ते करता, आमी बरी फुटपाथ करता, कित्याक करता की आमचे फुडले जनरेशनाक जी आमची यूथ आहा तांकां हे आमी सगळें करून दवरता. आणि जर अशीच ही पिढी जर ह्या हितून बरबाद जाली जाल्यार आमी कितें दाखोवंक सोदता. हांव मागता ह्या तुमच्या माध्यमांतून CMान FDA तशेंच पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिवचे आनी जे इल्लिगल शॉप्स आसा, जे वेब स्टोर आसा, हुक्का आसा, ते सगळे बंद करचे. कारण आमकां नाका जे आमचे गोंय सुंदरशें आसा जेच्या भितर ट्युरिस्ट येता, हे आमचे गोंय ट्युरिस्ट हुक्का डेस्टिनेशन जाल्ले किंवा हुक्का कल्चर जाल्ले. सो हांव मागता आमच्या CMा कडेन हेचेर कारवाई तेंच्यांनी करची म्हणून. इतले मजगती हणजूण पुलिसांनी 3 वेगवेगळ्या शॉप ओनरांचेर सिगरेट विकता म्हूण FIR केल्या. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. पणजे बाटल्यांत खुनाचे केशींत धरिल्लो आरोपी अरविंद तिवारी हिस्ट्री शिटर. 2015 खंय ताणें लखनऊ एका बिझनेसमॅनाक मारिल्लो. 2018 जामिनार सुटिल्लो. क्रायम शो पळोवन एक कर्म करता. कोर्टांत कबुली. 3 नोव्हेंबराक गोंयांत आयिल्लो. कॉन्ट्रॅक्टरान उतरा प्रमाण दिसवडो दिलो ना म्हणून राग तिडकीन वांगड्याक तोपलो. सोमारा राती एका बारीकशा कारणाक लागून भाटले लेबराचो खून जालो. वांगडी अरविंद तिवारीन ताका मारला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण आरोपी अरविंद तिवारी UP सावन गोंयांत कामाक आयिल्लो. 800 रुपया दिसावडो दिता म्हूण ताका खंय एका धनियान उत्तर दिल्लें. मात 600 रुपया दिसावडो दिला म्हूण ताका राग आशिल्लो. तो राग मनात आसतना ताचे आनी ताच्या वांगड्याचे खंय बारीकशा कारणाक लागून पेटलें. त्या वादांतल्यान त्यांनी आपल्या वांगड्याचो खून केला.
मेळटा ते म्हायती प्रमाण तो खंय हिस्ट्री शीटर 2015 खंय ताणें लखनौ एका वेवसायिकाक मारिल्लो 2018 जामिनार सुटिल्लो क्रायम शो पळोवन खंय कर्मा करता कोर्टांत कबुली प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार परवरे 6 लेन फ्लायओव्हरा विशीं सुकूरच्या लोकांक प्रेझेंटेशन दिलें RSRSSM इन्फ्रा कंपनीचे प्रेझेंटेशनांत फ्लायओव्हराच्या कामाची सविस्तर म्हायती दिल्या धुल्ल येरादारीच्या आडखळींचेर लोक उलयलो धुल्लाचेर खंय उपाय काडला उदकय मारतात कंपनीचो वायस प्रेसिडेंट भट्टाचार्य सांगता फ्लायओव्हराचें प्रकरण हायकोर्टांतय गेलां आयज आमी ग्राम सभेन आमकां एक डिमांड येयल्लो प्रेझेंटेशन ऑफ हायवेचेर सो आमी तितून तांकां सगल्यांक आफोवन आमी एक मिटींग घेतली आमच्या लोकलांक सगल्यांक आनी तेतून तेंच्यांनी आपणाचे जे कितें इश्यूज आसले ते तेंच्यांनी मांडलेले आहा डस्ट पोल्युशनाचे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वॉटर प्रॉब्लम आनी सॉटर आसा तेणी बीन आपणाचे कितें इश्यूज आहा ते मांडलेले आहा डॉक्टर प्रभू तेणी बीन आपणाचे इश्यूज तांकां जे कितें आमच्या लोकांक प्रॉब्लम आसले ते तेंच्या बरोबर तेंच्यांनी उलयल्ले आहा आनी ते आतां सॉर्टर करतले आनी हो इश्यू खरेंच आमकां बरें दिसलें की आमच्या लोकांनी सगळे इश्यूज मांडले म्हणून कित्याक तांकां बीन मागीर फाटल्यान उलोवंक नाका अशें केलां तशें केलां म्हणून सो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे सगळे इश्यूज आयकून घेतले आनी तेजेर तेंच्यांनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले म्हणून मागता धुल्ल कमी जावचो म्हूण उपाय येवजण काडिल्ली आसा रस्त्यांचेर उदक मारप चालू आसा मात वत पडिल्ल्या कारणान रस्तो सुकता आनी परतून धुल्ल जाता उदक मारपाचें प्रमाण वाडोवचें पडटलें अशें RRSMचो वायस प्रेसिडेंट राजदीप भट्टाचार्य सांगता We were instructed by our deputy counterpart to give a technical presentation, so we came here. So that is the reason that we gave this presentation to the local committee of Panchayat. No, dust pollution, see, we are already taking care of the measures. We have already started our water sprinkling and everything. Still, there were complaints. That also we have now fine-tuned. So this will be released. What will be the solution? Water sprinkling. From when? It is already going on. It's already going on, but due to that hot weather, sometimes some of the portions are getting dried off very soon. So that the frequency has to be increased. That has to be customized. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस घरा घरांनी पंचामृता कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक संजीवनीच्या प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाच्या RFQक अजून रिस्पॉन्स ना येता त्या 15 दिसां भितर इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूय निविदा घेवन आयल्यार ताचेर सरकार खंय विचार करतलो प्रोमोटराचो प्रस्ताव येना जाल्यार संजीवनीत काम करपी कामगारांक दुसरे कडेन कामाक लावपा विशीं खंय विचार जातलो संजीवनी साखर कारखानो लुकसाणात वयता ते पळोवन राज्य सरकारान 2019 तो बंद केलो देखून संजीवनीत काम करपी कामगार आनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचो फुडार संकटात आयलो ऊस शेतकऱ्यांक सरकाराक मूळ रक्कम भरपा सयत त्यांचो ऊस निर्यात करपाक मजत करता संजीवनीच्या कामगारांकूय पगार दिता संजीवनी साखर कारखान्याची मशिनरी जुनी जाल्या नवी मशिनरी हाडपा खातीर चड पयशे दिवचे पडटले तशेंच कारखान्यात जाय तितलो ऊस मेळिल्लो ना ऊस आयात करप परवडचें ना हे खातीर सरकारान साखरेच्या जाग्यार इथेनॉल प्लांटाचो प्रस्ताव दवरलो हे खातीर खासा समितीची थापणूक जाली पुण्यातल्या डेक्कन साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्पाचो अहवाल तयार केल्लो मजगती ह्या माकनां खातीर 80 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसायान दिल्या जाल्यार सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण येता त्या 15 दिसां भितर इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणी निविदा घेवन आयल्यार ताचेर सरकार विचार करतलो तशेंच निविदा येवंक ना जाल्यार संजीवनीत काम करपी कामगारांक दुसरे कडेन कामाक लावपा विशीं विचार जातलो अशें कळटा प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी
नगराध्यक्षाचेर बीजेपीतल्याच 9 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडलो हो शॉक. दिवचल बीजेपीचे नगरसेवक शॉकात. पक्षाचे प्रदेश फुडारी जे कितें थारायतले ताका तेंको म्हणून 2 नगरसेवक उलोवन दाखयतात. आपणे 100% यत्न केल्ले, कितें कमी पडले, आपल्याचेर अविश्वास कित्याक तो कळना म्हणून नगराध्यक्ष कुंदन उलयता. दिवचल नगरपालिकेत भाजपाचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीच्या विरोधात 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्ल्यान दिवचल सयत राज्यभर चर्चा. प्रकरणाची खंय मुख्यमंत्री सावंतान लेगीत दखल घेतल्या. नगराध्यक्षाचेर पक्षातल्याच नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घालप ही गजाल धक्कादायक आसा अशें मत दिवचलच्या भाजपाच्या नगरसेवकांनी मांडलां. आज पर्यंत अशें जाल्लें की फाटल्या फावटी आमी 5 वर्सां आमी दवरलो आनी ह्या फावटी आमी जो कुंदन फळारी आसा तेणी 5 वर्सां अशें म्हणून आमी हें केल्लें. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तत्वा प्रमाणे अशें आसा की कोणाक जर कितेंय करपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणी आमच्या दिवचलच्या अध्यक्षाक, मागीर गोंयचे अध्यक्ष आसा तानावडीजी सर आनी गोंयचे आमचो मुख्यमंत्री तेज्या पर्यंत ही बातमी पावप, मागीर ते येता, निर्णय घेता आनी कित्या खातीर कितें रिजन, कित्या खातीर कितें जालां तें ठरयता आनी मागीर कितें तो निर्णय दिता. पूण हांगा सर कितें जालां की म्हाका दिसता तांकां कोणाक खबरूच ना की कितें हें जालां, की हे डायरेक्ट हेंच्यांनी अविश्वास हें केला. हें अशें जावंक जायना. म्हाका दिसता अशें म्हणजे की कोणी तरी हांगा फुडें सरला आनी बाकीचे थोडे आनी कर तूं अशें म्हणून सांगलां. अचानक कळ्ळें की बातमी येयली की 9 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडला म्हणून म्युन्सिपालिटीचेर. जें कितें घडलां पळय तें म्हाका अशें दिसता की बरोबर घडोवंक ना. जो पर्यंत आमकां पक्ष सांगतलो, पक्षाचो निर्णय आहा पळय तो पर्यंत आमी मान्य करतले. हे जे कितें ठरतले पळय हेजेर आमी ठाम आसा. ते तेंचो कितें निर्णय ठरतलो तेजेर आमी मान्य आसा. नगराध्यक्ष म्हण आपणे प्रामाणीकपणान काम केलां. सगळ्यांच्या कामाक न्याय दिवपाचो आपणे यत्न केला. मात अविश्वास थाराव कित्याक दाखल केला हे आपल्याक कळना अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी म्हणटा. हांवें 100% दिला. हांवें म्हाजी कामाक 100% दिला. हांवें कौन्सिलरान जी सांगल्या म्हाका कितें कामां ती 100% हांवें तेंची केल्या. आतां तरी आसतना खंय कितें हांव नको कितें कमी पडला जाल्यार चुकला बीन जाल्यार म्हाका कांय खबर ना. पुणून व्यवस्थीत हें करूंक जाय आसलें न्हू. समज म्हाका सांगलेले आमचे पार्टीन सांगलेले नाल्यार आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलेले, पार्टी अध्यक्षान सांगलेले जाल्यार हांव देंवतलो आसलो न्हू. पार्टीन लक्ष घातल्या पळय पार्टी कितें सांगता ते तशें आमी वागतले न्हू. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शिरोड्या तारीवाड्यावेल्या मुळावे शाळेचे टिचरी आड निदर्शनां. टिचर खंय शिकोवंक अनफीट, ट्रान्सफर मारची. बुधवारा आवय बापूय भुरग्यांक घेवन शाळे मुखार. बदली जाय मेरेन भुरग्यांक शाळेंत धाडचे ना, पालक तेमाक. टिचर वंदना पाटील म्हणटा पालक सदांच येवन पिट्टात. दोगांची एकामेका आड ADI कडेन कागाळ. शिक्षिका भुरग्यांक शिकोवपाक पात्र ना बदली करची म्हूण शिरोडा तारीवाड्यावेल्या मुळाव्या शाळेच्या शिक्षकाचे विरोधांत पालकांची निदर्शनां. मागणी नासतना खंयचे तरी पावराचेर ती येयली आसतली. आमकां तिजे बिहेवियर आवडना, भुरग्यांकय शिक्षणा बद्दल तिजे आवडना आनी तिजी वागणूक जी आसा पेरंट्सा बद्दल, शिक्षका आपल्या विद्यार्थ्या बद्दल बरोबर ना. हे सगळ्यांनी नोट केलें. आमी एडियाक फोन केलो. एडियाक विचारलें आमकां न विचारता अथवा आमकां न कळयता आमची कसली कंप्लेन नासतना आमच्या पॅरा टिचरीक कित्याक काडली जाल्यार एडियान आमकां सांगलें की आपल्या जाय म्हणून आपल्यान तिका काडली म्हणून फोंडाच्यान आमकां सांगली गेलें. आमकां ही भाई नाका. सप्टेंबरांच्यान सगळे पालकांचे निरीक्षण भुरग्यांचेर आसा आनी भुरगीं विचारले नंतर सांगता आयज आमकां कांय शिकोवना, आमकां भाई आवडना, आमकां भाईचो बिहेवियर बरो ना. तेंचे उलयलें तेणें सगळें सांगलें. मागीर तो गांवकार म्हणून तेंगे डायरेक्टर पणजेचो आहा ताका फोन लावन दिले तेणें. तेजे उलयता आसतना तो म्हणपाक कितें आमकां हें दी, तिजो प्रूफ दी, भाईक कशें कितें करता तो प्रूफ दी. ताका हांवें विचारलें प्रूफ तर घेतलो जायत. आमी शाळेंत सगळ्या भुरग्यां बरोबर दिसभर. शिक्षिका वंदना पाटील म्हणटा पालक सदां येवन त्रास दितात. डे 1च्यान ज्या दिसा हांव हांगा जॉयन जाला त्या दिसाच्यान ह्या पेरंट्सांनी म्हाका हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें. डे 1च्यान भितर येवप, धमकी दिवप, भितर येवप, धमकी दिवप. आय हॅव व्हेरी फ्रेंडली अँड मदरली रिलेशनशीप वीथ माय किड्स, माय चिल्ड्रन. ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे म्हाका हांगा रावंकूच जाय न्ही. एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ माय हायर ऑथॉरिटी. जी बाजू आनी एक लेटर केलें टू द डिपार्टमेंट की म्हजेर हॅरासमेंट जाता. हय हांवें केला. काल सांजची तांकां मेळ्ळें
लीव घेवपाची कारणूय म्हणजे हॅरेसमेंटच. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्या वर्सा सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाच्या आयोजन खंय बऱ्यापैकी जालां. मंत्री बाबुशान तोखणाय केली. आपणे हे आदी 3-4 एक्सपोजिशनां पळयल्यांत, मात ओनूच्या एक्सपोजिशना सारकें आयोजन केन्नाच जावना. पुराय क्रेडीट खंय सरकाराक आनी आयोजनांतल्या दर एकल्याक वता. It's my privilege actually to be here. And really the service is exceptional. Because I have been to this exposition earlier also. I think this must be the 3rd or 4th exposition which I was present. But there was never a service like this. I'm saying government has actually, we should congratulate the government as well as the church authorities for giving a world-class basically service to the people. Because there was hardly anything, so I don't know. Today I must have come when there was not much crowd, but I have been inquiring with other people also. The pilgrims, whoever has come here now, and they were totally satisfied with the efforts and with the treatment that they have been given around. This is the best which has ever happened. So we should congratulate everyone, and I think I should actually it should be a tap on the back of all the people who have taken these efforts from the government side as well as from the archdiocese side. ह्या बुलेटीन इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.